नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। गोंयांत रोखडोच तिसरो जिल्लो मायनिंग डंप पॉलिसींत दुरुस्ती, पुलिशेंत 6 नवे सिनियर स्केल ऑफिसर, मायन्स खात्यांत 15 पोस्ट, मंत्रिमंडळाची बसका। मठ मंदिरां पुरयताच्यो धर्मीक भावना दुखयल्ल्याचे केशी साहित्यीक समाज वावुरपी दत्ता नायक अटकपूर्व जामिनाक मडगांव कोर्टांत सुनावणी ब्रेस्तारा। सिद्दीकी प्रकरणात उठसूट आपोवन पिट्टात, पुलिसांनी दुसऱ्या व्हिडिओचो सोर्स सोदचो, पोन्ने गोंयांत चौकशेक आपयल्ले कडेन अमित पालेकाराची प्रतिक्रिया। कणकुंबी वाठारांत वाघ ना म्हणटा तो दावो पुराय फट, पर्यावरण जाणकार म्हणटा व्याघ्र गणनेंत म्हादय भीमगड वाठारांत 5 वाघ, वाघांनी गोरवां मारल्यात, वाघाकय मारल्यात। म्हापशेंच्या अहमद देवडी खून प्रकरणांतलो दुबावीत बोरेश सतीश पुजारी सोंपलो, काळजाच्या आताकांत कणगुटे मरण, अनैसर्गिक मरणाची केस। दोन वर्सांत लायटीच्या खात्यान काढल्यात 5,000 कोटीची टेंडरां, 2 महिन्यांत 20 चार्जिंग स्टेशनां, वीज मंत्री उलयलो। कळंगुटे दर्यादेगेवेले शेक आतां मध्यान राती 12 बंद, पयलीं चलताले फांतोडेर 3 मेरेन। ट्युरिस्टां कडेन मार बरय प्रकरणां वाडिल्ल्यान पोलिसांची सक्त भुमिका। गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची तयारी चल्ल्या, रोखडोच अधिसूचित जातलो। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। पुलीस खात्यांतल्या 6 वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या नव्या पदांक मंत्रिमंडळ बसकेंत बावटो। खण खात्यांतल्या 15 कंत्राटी पोस्टांक मंत्रिमंडळान बावटो दाखयला। नोकर भरतीक स्थगिती ना, आदल्या पोस्टांची प्रक्रिया चालूच, नवे पोस्ट खंय एप्रिला उपरांत। 2025ची पहिली मंत्रिमंडळ बसका बुधवार जाली। गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची तयारी चल्ल्या, बेगीनूच अधिसूचित जातलो। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। विषय खंय आजच्या बसकेक चर्चेक आयलो ना। इट इज गोइंग ऑन। त्याच्यानी प्रपोजल आपलो सबमिट केला। ओके, इट विल गो बिफोर द कॅबिनेट अँड देन इट विल अप्रूव। नो, इट इज नॉट डिस्कस्ड टुडे। जातलो, इट इज अंडर प्रोसेस। पुलीस खात्यातल्या 6 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नव्या पदांक मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या। प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ द 6 additional पोस्ट ऑफ द सिनियर स्केल ऑफिसर in the superintendent of the police of the Goa Police Service in the Goa Police Department. Okay, creation of the 2 regular posts for the deputy director of the prosecutions and under 2 regular posts in the deputy director of the prosecution under the director of prosecution. मायनिंग डंप पॉलिसीत केल्ल्या बदलाक बसकेंत मान्यताय दिल्या। मजगती खण खात्यातल्या 15 कंत्राटी पदा खातीर मंत्रिमंडळ बसकेंत ग्रीन सिग्नल। There is amendment for the dump mining policy, एक ल्हानसो रेक्टिफिकेशन करपा खातीर अमेंडमेंट केल्लो आसा। डंप पॉलिसी जी सुरू जाल्ली आसा तेच्या खातीर इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टंट मायनिंग इंजिनियर, ज्युनियर जियोलॉजिस्ट, ज्युनियर मायनिंग इंजिनियर, हेड सर्वेयर एंड फील्ड सर्वेयर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस ऑन द डायरेक्टरेट ऑफ द माइन्स एंड जियोलॉजी टिल द फिलिंग ऑफ न्यू पोस्ट। टोटल पोस्ट 15 पोस्ट। बजेटाक लागून फुडले 2 महिने नोकर भरती प्रक्रिया बंद आसली म्हूण वित्त खात्यान पत्रक काडिल्लें। मात नोकर भरती प्रक्रियेत स्थगिती ना, प्रक्रिया सुरूच रावतली। नवी नोकर भरती एप्रिला उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती। ना तो दॅट इज तो होल्ड खंयसर तसो जावचो ना। इट इज कशें आसता सांगता तुका, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही, ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो, प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत। आत्ता डायरेक्ट कोणाक घेवचें ना, बट बाकीची एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना, बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना। ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केल्लो, आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा, हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा, दे विल फील आफ्टर द मार्च।
इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्या घरांचो प्रश्न सुटोवंक खंय सरकाराचो यत्न चल्ला. इको सेन्सिटिव्ह झोनाचे आमी टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही ही तांकां करस्पॉन्डन्स सुरू आसा ताजे मिटिंगूय आमचो मिनिस्टर कंटिन्युअसली वतात. तेज्या कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जो आहा पळय न्ही वो कंटिन्युअसली उलोवप सुरू आहा तेंच्या कडेन सोल्युशन येतलें. मजगती टोलगटाचे मूळ सोदून कांय मंत्र्यांनी कॅबिनेट बसकेंत मागणी केली. कांय इन्फ्लुएन्सर खंय गोंयची बदनामी करतात, तांकां भितरलेच लोक आदार करतात. चवकशी जावची म्हूण कॅबिनेट बसकेंत मंत्र्यांनी मागणी केली म्हूण सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी साहिल मांद्रेकार. पर्तगाळ मठ मंदिरां पुरोहितांच्यो धर्मीक भावना दुखयिल्ल्याचे केशींत समाज वावुरपी साहित्यीक दत्ता नायक अटकपूर्व जामिनाक मडगांव कोर्टांत गेला. ताचेर काणकोणा पुलिशेंत FIR जाला. मंदिरां लुट्टात म्हूण बदनामी केली म्हूण काणकोणा आनी मडगांव, पणजी आनी दिवचले ताचे आड मंदिर महासंघाच्यो कागाळी. सिद्दिकी प्रकरणांत हांव साक्षीदार, मात आपल्याक पुलीस पिट्टात तें पळयल्यार आरोपी कसो दिसपाक लागला. आदोगाद अमीत पालेकार उलयला. पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशनार चवकशेक आपयल्ले कडेन ताणें प्रतिक्रिया उक्तायली. तो म्हणटा दुसऱ्या व्हिडिओचो सोर्स सोदपाकय चवकशी जावंक जाय. चवकशी जावंक जाय तशी खंय जायना. I'm आवडटा गोवा पुलिसाक. They like me quite a lot, so I have said that time and again that that's why they love to call me for something or the other जे म्हाका संबंध ना पळय त्या गोष्टी. So हें जाता पूण ultimately at the end of it if they call for investigation I have to come for investigation. I have told them I'll come. But I am not an accused. परत एकदा सांगता म्हाका अशा तरेन इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयता अशी फिलींग येता की हांव एक्यूज म्हणून. आय एम नॉट एन एक्यूज, आय एम अ विटनेस. एक्यूज आसपाक जाय. एक्यूज जेसीन ऑलरेडी गेलो, ज्युडिशियल कस्टडीन गेलो आनी ज्या लोकांची नांवां घेतली, परत रिपीट करता, ज्या लोकांची ताणें नांवां घेतली त्या लोकांक अजुनूय हांगा काय अजून आपयलें ना ह्या क्रायमा भितर, वीच इज सरप्रायझींग फॉर मी. आय थिंक पुलीस शूड इन्व्हेस्टिगेट दीस मॅटर अँड कॉल फॉर DYSP सुरज, SP क्रायम. हांगा आपोवंक जाय एकदां स्टेटमेंट तांचे घेवं नाका. म्हजें घेतलें तशें तांचें घेवंक जाय न्ही. सिद्दिकी प्रकरणात आपली सतावणूक चल्ल्या म्हूण ताणें ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार चवकशेक गेल्ले कडेन प्रतिक्रिया दिली. दुसऱ्या व्हिडिओ विशीं चवकशी जायना म्हूण ताका पुलिसां विशीं प्रश्न. I think the other video also has to be investigated, but ते खंय करना, which is I think which is not does not I mean म्हज्या मनाक ते खंय तरी पटना की हें अशें कित्याक चल्लां काय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कणकुंबी वाठारांत वाघ ना ह्यो खबरो पुराय फट. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचो दावो. केंद्र सरकारान केल्ल्या व्याघ्र गणने प्रमाण म्हादयच्या भीमगड वाठारांत 5 वाघ आसात. कांय वर्सां आदीं वाघान गोरवांक मारिल्ल्यान थंयच्या लोकांक सरकारान लुकसाण भरपाई दिल्ली. गोळावले वाघांक हे आदीं मारल्यात. म्हादय वाठारांत वाघाचें अस्तित्व न्हयकारू नज. कणकुंबी लोकांनी काडिल्लो वाघाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. कणकुंबीतल्या एका गावातली वाट पार करतना थंयच्या 3-4 जाणांक पट्टेरी वाघ दिसलो. वाघाक पळयना फुडें तातूंतल्या एकट्यान ताचो व्हिडिओय काडलो. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान कणकुंबी वाठारात वाघाचे अस्तित्व सिद्ध करपी माहिती प्रुडंटाक दिल्या. एक मनीस जो आसलो जो गुरणा वयतालो तेन्ना कणकुंबीच्या तळये ह्या वाठारांत तेका हो वाघ जो आसलो तो दिश्टी पडलो आनी केवळ तो एकटो नासलो, जवळ जवळ 2-4 जाण लोक असले आनी तो तेणी मागीर व्हिडिओ काडलो आनी तो जो आसा तो फुल्ली ग्रोन जो आसा तो मेल टायगर आसपाक जाय. आनी हुळण जो गांव आसा ह्या हुळण गांवान हेच्या पयलीं वाघाचें अस्तित्व आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी हांव जवळ जवळ 1-3 वर्सां पयलीं त्या परिसरान म्हशी ज्यो मारलेल्यो तेंच्यो फोटो डॉक्युमेंटेशन हांवें केलां आनी त्या लोकांक नुकसाण भरपाई जी आसा ती थळाव्या वन खात्यान दिल्लेली आसा. म्हणजे हांगा वाघ ना ही जे म्हणटात ते पुराय चुकीचें आसा. आनी भीमगडान सध्या 5 वाघ जे आसा फाटल्या गणनेन ते नोंद जाल्ले, पूण एकंदर आतां तेच्या पेक्षा जास्त वाघ असल्याचे म्हाज्या कडेन उलयतना आरेफून सांगलेले आसा. आनी म्हादयचो जो वाठार आसा हो पुराय वाठार जो आसा थंय शिक्कामोर्तब जाल्लेले आसा की थंय 5 वाघ आसा. आमची व्याघ्र गणना जी आसा मेन वाघ म्हणटा ते हय तो जी व्याघ्र गणना आसा त्या व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट जाल्लेले आसा जी आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलेली त्या हेतूंतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की गोंयांत 5 वाघ आसा. म्हणून हे जे सरकार आसा ह्या सरकारान लक्षांत दवरपाक जाय की आमी वाघाची राखण केली, तेचें संवर्धन केलें जाल्यार गोंयच्या जलस्रोताचें रक्षण जातलें. जो म्हादयचो लढो सुरू आसा त्या लढ्याक
आमी जर गोंयची बाजू भक्कम करताले जाल्यार वाघाचें अस्तित्व आमकां मानपाक जाय. हो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाताच जायत्या जाणांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. कणकुंबी आणि लागसारच्या वाठारात वाघाचें अस्तित्व आशिल्ल्याचो हो व्हिडिओ पुरावो म्हण कांय जाणांनी विधानां केली. जाल्यार कणकुंबीत वाघाचें अस्तित्व न्हयकारपी कांय जाणांनी हो व्हिडिओ दुसऱ्या वाठारांतलो म्हणून दावो केलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. कळंगुटे दर्या देगेवेल्या शेकांचेर वाडट्या मारबडे प्रकरणाक लागून ट्युरिस्ट पोलीस युनिटान कळंगुटे भागांतले 125 शेक 12 वरांचेर बंद केले. हे आदीं फांतोडेर 3 मेरेन शेक उक्ते आसताले. शेकवाले सांगतात कांय दिसां आदीं कळंगुटे शेक कामगार आनी ट्युरिस्टांची 2 मारबडे प्रकरणां जालीं. एके घडणुकेंत ट्युरिस्ट सोंपलो. आमी आज सद्या कळंगूट बिचाचेर 31 आनी पयर एक हांगासर कळंगूट बिचार एक इन्सिडंट जाल्लो. 31 एक मर्डर जाल्लो आनी पयर एक हांगासर एक मारहाण जाल्ली, ट्युरिस्टांक मारिल्ले. गोवा सरकारान गोवा पुलीस आनी टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजम पुलीस यांच्यानी एक बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. 4 दीस जाले ही कंटिन्यू चालूच आहा. 12 जाली की कळंगूट बीच जी शेकां आहा ती 12 जाली की बंद करतात. आनी आतां आमी सद्या पळोवंक शकतात कळंगूट बिचार सगळीं शेकां आसात ती सगळीं बंद आसा. ट्युरिस्ट सुद्दां जो क्रावड टिक्को ना. जे ट्युरिस्ट पुलीस आहात ते हांगा रातच्या टायमार जी शेकां आहा ती बंद जाली की बिचाचेर जे ट्युरिस्ट आसात ते थोडे बसतात, पियेतात, तांकां सगळ्यांक ते उठयतात आनी बीच आहा तो फूल क्लियर करतात. जेणे करून जे हांगासर जी मारामारी बी जी कितें जाता आनी तेज्या खातीर ते कंटिन्यू पेट्रोलिंग करतात. इतले मजगतीं मांद्रेचो PI शेरीफ जॅकिसान मांद्रे हरमलच्या रेस्टॉरंट आनी शेक मालकांक आपोवन कोणेच कायदो हातींत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. पुलिशे कडेन कागाळ करची, पुलीस प्रकरण हाताळटली अशेंय PI सांगता. कोस्टल बेल्ट जितले पळय रेस्टॉरंट ओनर्स, शेक ओनर्स, हॉस्टेल ओनर्स आमी सगळ्यांक आपयल्या. बिकॉज हे पळय जे न्यू इयरा दिसान 2 इन्सिडंट जाले वीच वे व्हेरी बॅड. एक मर्डर जाली, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जाली. एंड आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम एंड क्लियरली वॉर्न्ड देम. Anybody taking law in their hand will not be spared. Nobody will raise their hand. कोणाक मारपाचो ना. If there is anything to be reported, we have given them beat PC's numbers, beat officers numbers, control room numbers, helpline numbers, and muzoy number आते हैं लगे. So I have clearly and strictly warned we will not tolerate any fighting on the beach and assaulting the tourists. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आणि सौरव शिरोडकार. लायटीच्या खात्यान फाटल्या 2 वर्सांत सुमार 5,000 कोटींची टेंडरां काडल्यात. कामांय नेटान सुरू आसात. वीज मंत्री सुदीन उलयला. 350 कोटी मोडून बार्देस तालुक्याचे इन्फ्रा अपग्रेडेशन करतात. पुराय गोंयांत फाटल्या 2 म्हयन्यांत 20 चार्जिंग स्टेशनां सुरू केल्यात. स्मार्ट मिटराचें खंय टेंडर काडलां. आणि जवळ ऑन एन एवरेज एज ऑन टुडे इन लास्ट 2 years we have tendered almost about 5,000 crore work. This execution is going on. The work, especially underground, which was tendered prior to August 2024, is securing completion at the आणि August 24 नंतरची जी कामां आसा ती अंडर एक्झिक्युशन आसा. जी सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी घेतिल्ली ती सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी चालू केल्या. त्या शिवाय जो बार्देजांत मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तो मेजर प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर, बिकॉज ट्युरिजम इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टंट फॉर गोवा आनी त्या खातीर सादारण 350 कोटीचे टोटल बार्देस तालुक्याचे अपग्रेडेशन सबस्टेशन प्लस बाकीचे हे आमी चालू केलां. तें काम एका वर्साक शकतलें. आतां जवळ जवळ म्हाजे म्हायती प्रमाणे फाटल्या 2 म्हयन्यांत 20 चार्जिंग स्टेशन आमी कनेक्ट केल्या. तुका जाय जाल्यार हांव डिटेल दितां. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. म्हादयच्या इश्यूचेर गोंय सरकारान नेमिल्ल्या हाऊस कमिटीची पहिली बसक विधान भवनात जाली. कर्नाटक सरकारान म्हादय प्रकल्पाचें काम नेटान चालू दवरलां म्हणून सायट रिपोर्ट येतात. म्हादय वाठारांत वाग भोंवतात. गोंय सरकार कितें करता काय म्हूण टायगर रिझर्वाचो इश्यू आयलो. गोंय विधानसभेच्या सभापती वरवीं कर्नाटकाच्या सभापतीक बरोवन म्हादयच्या सायट इन्स्पेक्शनाक परवानगी मागपाचें थारलां. म्हादय सभाघर समितीची वर्सा उपरांत बसका जाली. समितीचो चेअरमॅन म्हळ्यार सभापतीन कर्नाटकाच्या सभापती कडेन सभाघर समिती कळसा भांडोरा प्रकल्पाचे पळोवणे खातीर लेखी मागणी करची अशी मागणी केल्या. आम्ही मागला that we need to write to the speaker, the chairman of the committee, on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the house committee wants to visit this site to check the facts. advocatanनी 2020च्या आज मेरेन 25 कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले. एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता. ऑन वॉट, ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅवल आणि केस काय येत ना. 25.4 crores. That work has stopped. There is no diversion. कितें पेपरार येता कितें येता, it is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा. दोनूय बोवां मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून. म्हादय जायनार ते त्या भशेन काम करपाक जाय आनी ते काम करतले. आयज तें काम दिसना. सो आयज चेअरमॅनाकूय सांगला, क्लियर कट सांगला की समज अशें चल्लें आनी बेश्टे तुमी प्रेजेंटेशन दाखयत रावले, पयलुचें दाखयत रावले, आतां तें प्रेजेंट काम चालूच उरलें ना, हें काय जावपाचें ना. आतां पळोवया, समज मेळना नाल्यार खंय ना खंय फोर्सफुल्ली तरी वयचें पडलें. सो आय आस्क्ड देम, इज देयर अ मिसमॅच बिटवीन यू ऑल एंड इवन युअर लीगल टीम? कित्या परवा मिटिंगाक सांगल्यार नो द लॉयर्स आर नॉट कमिंग, सो दे डोंट नो वॉट्स हॅपनिंग हियर, दीस पीपल डोंट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली आनी हे फियास्को. सो फायनली वॉट आर द यूज ऑफ दीस हाऊस कमिटी? वी आर जस्ट कमिंग हियर, जस्ट पासिंग आवर टायम. बेश्टें आमकां हें दितात स्लायड शो आनी काबार. मजगती मंत्री शिरोडकार म्हणटा कायदेशीर प्रक्रिया योग्य मार्गार सध्या काम बंद आसा. आम्ही थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसता पळय मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें म्हणून, जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें. वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारकी नितळ आसा आनी कांय गडबड थंय ना. यू सी, लक्षांत घे, आमी वी कॅनॉट टेक रिस्क. समजा बोर्डाचेर आयला आनी अशें जरी की पयशांचें तोंड पळोवन आमी कोण गेले नात, एकटाच कोणाक धाडलो आनी सपोज मॅटर कम्स अप एंड इज टेकन अप फॉर हियरिंग, मागीर ऐन वेळार धांवूंक शकना. आनी मागीर कितें आसता, समजा पयशां तोंड पळयलें आनी आमी आमचे लोकांक धाडले ना जर जाय जाल्यार जवळ जवळ म्हाका 18-20 वर्सां म्हाजो म्हटल्यार जाता केस केम अप फॉर हियरिंग. आनी इतले वेळ आमी धाडले, आमच्या लोकांक धाडल्यात. ते भले ते येवं किंवा न येवं, आमच्या लोकांक धाडल्यात. आतां धाडले म्हणटरी तांकां थंय रावपा येवपा प्रवास वगैरे तो आसात न्हू. सो पयशांचें तोंड पळोवपाचें काय केस पळोवपाचें. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. म्हापशेच्या अहमद देवडी प्रकरणातलो दुबावीत बोरीश सतीश पुजारी सोंपलो. काळजाच्या आताकान कळंगुटे मरण म्हणून कळटा. पुलिशेन अनैसर्गीक मरणाची केस केल्या. 39 वर्सांचो पुजारी मूळ कर्नाटकांतल्या गोकाकचो, सध्या केपें शेल्ड्यार रावतालो. 30 मे 2024 देवडीचेर हल्लो जाल्लो. ताका सुमार 15 दिसांनी उपचार चालू आसतना मरण आयलें. वेलिंगराच्या सेंट झेवियर DNA टेस्ट वादाचे केशींत रस्तो आडायतल्यांचेर जे तरेन एक्सपोजिशनाचे निमाणे दिसा चार्जशीट जालां तें पळयल्यार खंय सरकाराचो लोकांक चाळोवन घालपाचो हेत. खासदार विर्याताचो आरोप. सरकार खंय कांय लोकांक टार्गेट करता. फक्त 2 दिसांचे शियाळी अधिवेशना वयल्यान विर्यात उलयलो. सेंट फ्रांसीस झेवियरा आड वादग्रस्त विधानाच्या वादात एक्सपोजिशनाच्या निमण्या दिसा केल्ली चार्जशीट हो सरकाराचो लोकांक चाळून घालपाचो हेत लक्षात येता असो आरोप खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडिसान केला. तुम्ही पळयला खंयच्या दिसा ताणें अनाउन्स केला चार्जशीट जाल्या बी लास्ट डे. दॅट मीन्स दीस गव्हर्नमेंट हॅड अ कम्युनल मायंडसेट.
सगळें बरें चल्लां मुद्दम छावोवपाक. जो कोणें पळय छावोवन घाले हू हेज बीन डुईंग इट रिपिटेडली तो रोमिंग फ्रीली आनी हांचेर तुमी करता. तशें सगळ्यांक एक एकट्याक हें करता ते टार्गेटींग. गोंयकार भिवपाक ना. वी विल स्टँड बाय ऑल द गोल्स. वो सरकारूच तसो. दिस इज ऑल पॉलिटिकल. तशेंच 40 आमदारांक तांच्या मतदारसंघातल्या वेगळ्या वेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा करूंक 2 दीस कशे पावूं येता, निदान 15 दीस आसपाक जाय अशें म्हणीत सरकारान दवरिल्ल्या फक्त 2 दिसांच्या शियाळी अधिवेशनाचेर कॅप्टनान तिडक उक्तायल्या. What is our country? आमी म्हणटा इंडिया इज अ सॉवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लीक. वेअर इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी जाल्यार भासाभास जावपाक जाय. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, इतले इश्यूज आसा, 2 दिसांनी कशे डिस्कस जातले? 40 MLAs putting the questions. Here I am saying even BJP MLAs are putting question. You have a right. Issues घेवपाक जाय 2 दिसांनी कशे जातले? It should be at least 15-20 days. जाय तशे कितले इश्यूज आसा ते भासाभास करप. You all are running away. That means you cannot face. When you cannot face the MLAs, that means you cannot face the public. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. ह्या फुडें फेरी सर्व्हिस PPP तत्वार चलयतले. नोकर भरती कंत्राटी पद्दतीन जातली म्हणून न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. फाटले 6 म्हयने बेती पणजे मजगती एकूच फेरीबोट आशिल्ल्यान यो वच करताले कास्तीक. मंत्री म्हणटा फेरी आसा मात स्टाफ जाय तितलो ना. जरी मांडवी नदीचेर 3 ब्रिज असले तरी खरें, मात जे बेतीन जे पर्वरी सकयल जे कांदोळे ते लोक रावतात तांकां समज पणजे येतलो जाल्यार ते सदांच फेरयेचो वापर करतात. कित्याक पुलाचेर गेलो जाल्यार मांडवीत एक तर लोंकड जाता आनी जो ट्राफीक जाता तेज्या खातीर लोक चडशे प्रिफर करता की जो फेरी जी आसा गव्हर्मेंटान दिल्या ती वापर करता. मात गेले 6 म्हयने जाले की सकाळचो जो रश जो टायम आसता, जो मेन लोक ऑफिसा खातीर पणजे कामाक येतात तेन्ना ही फेरी आसा गेली 6 म्हयने जाली एकूच फेरी हांगा आतां ऑपरेट जाता सकाळच्या टायमार. प्रॉब्लम एकच आसा आमकां. आमचे कडेन एखादे हे फेरी बोट्स आसात, सेलर आसतले किंवा ऑपरेटर्स आसात ते रिटायर्ड जायत आसात आनी गेले ते 5 वर्सांक रिक्रुटमेंट म्हणटा तो जालोच ना. इट इज नॉट. आमी सादारण ते खूब रेवेन्यू म्हणटा तो कांयच ना. आमी 5 रुपये पसून जर एक व्हेकल 2 व्हिलराक लायले जर जायत लोकांचो खूब आवाज जाता, विरोध जाता. सो आमचे हें आसा की आतां एक फायल गेली ती 3-4 म्हयने पेंडींग आसा की आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर हो जो स्टाफ आसा तो घेवपाचो, कारण आमकां परमनंट घेवपाक परवानगी मेळना म्हणून आमी करतात. डेफिनेटली आमी पळयतात की ही कशी पुरवत लोकांक अडचण नासतना जातली. मजगती फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर रोरो फेरी सुरू करता म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. नो रोरो फेरीचे म्हाका दिसता की 80% काम जाल्लें आसा. एक 3 म्हयन्या भितर रोरो फेरी येतली. एक्चुअली आमी 2 म्हयन्या भितर पसून ती रोरो फेरी येवपाक शकता, कारण वी हॅव इन्स्पेक्टेड ऑल्सो द मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ रोरो फेरीज एंड वी आर हॅपी दॅट इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. भारताची वेंचणूक प्रक्रिया पळयल्यार संवसारांतलो सगळ्यांत कॉम्प्लिकेटेड देश म्हणून ज्येश्ठ पत्रकार आनी लेखक राजदीप सरदेसायाचें वक्तव्य. ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक आनी TV न्यूज प्रेझेंटर राजदीप सरदेसायाच्या 2024 द इलेक्शन दॅट सरप्रायज्ड इंडिया ह्या नव्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळा जालो. Fact is, no one can predict an election. In Goa last time, could you predict who, everybody said Kate ki takkar. When I came to Goa, everybody said hung assembly. Eventually the BJP got a full majority. So I don't think anyone can predict an Indian election, and you should not predict, I think. We should just go and talk to people, get a sense of what their issues are,
without getting into numbers. I'm not a psephologist, so I should get into numbers. And that's the lesson I've learned. This is the most complicated country in the world. Think about it. This is the one country where in Maharashtra, the opposition gets 30 out of 48 seats in the Lok Sabha and the government gets 17. 5 months later, Vidhan Sabha, opposition gets 50 seats and government gets 235. Same voter. I mean, I find it incredible. There is no other country in the world like this. In the US, once I vote for Republicans, I will vote for Republicans. I am Democrat, I vote for Democrats. In India, I have very different, every election is different. The same Arvind Kejriwal who was swept out in Delhi in the Lok Sabha may well win the Vidhan Sabha. So, who is this voter? What does he want? But, I just think that it is all very, very complicated. ह्या बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.